गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. आयज चवथ. गणपतीचें घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक स्थळांनी आगमन जालें. कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारी एसओपी बरोबरच स्वयंशिस्त बाळगून हो उत्सव मनोवचो पडटलो. कोरोनाचें सावट आसलें तरीकय गोंयकारांनी उमेदीन गणेशाक येवकार दिलो. कांय जाणांनी ऑनलायनीच्या आदारार जाल्यार कांय जाणांनी पुरायतेच्या मार्गदर्शनान तेची प्राण प्रतिश्ठापना केली. घालुया गोंयभरच्या उमेदीच्या खेळांचेर एक नदर. हांव समेस्त सगळ्या लोकांक परत एकदां गणपतीच्यो खूब शुभेच्छा दिता. सार्वजनीक गणेश उत्सव आनी घरांतलो गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहांत ही चवथ मनोवची आनी चवथ मनयता आसतना कोविडाचोय प्रोटोकॉल आमी सगळ्यांनी याद दवरचो, कारण ताजेरूय आमकां सगळ्या जाणांक मात करपाचें आसा. निश्चितच हांव गणपती कडेन विनंती करता की गोंय राज्य आनी पुराय देश आनी जग हे कोरोना मुक्त जावचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. हे दिवचल आनी नानोडा वाठारांतले कांय खीण. दिवचल बाजारांतले भौशीक गणपतीक भक्तांनी उमेदीन येवकार दिलो, जाल्यार कांय भक्तांनी गणेश मुर्तीची स्थापना करून पुजारतय केली. कोरोनाचे दीस आसले तरी गणेशाच्या आगमनाची खोशी खंयच कमी जाल्ली दिश्टी पडली ना. भौतेक सुवातांनी घरचे गणपती 1.5 दिसांच्या मुक्कामाक आसतले. भौशीक गणेश मंडळांच्या निर्णया प्रमाण 1.5 वा 5 दीस गणेश मुक्कामाक उरतलो. आणि हे पणजी वाठारांतले श्री गणेशाचें आगमन आनी त्या उपरांत केल्ली प्राणप्रतिश्ठापना. सालाबादा प्रमाण पणजी पुलीस स्टेशनांत, आल्तिनेवेल्या GRPंत, मळ्यांतल्या मारुती मंदिरात, तशेंच पणजे गार्डन स्क्वेरा कडेन आनी कदंबा बस स्टँडा कडले हे पळयात कांय देखावे. आरत आनी पुजा करून उत्सवाचो उत्साह वाडयलो. नाव अशोक पाटील. हांव पणजीकर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो अध्यक्ष आसा. आनी ह्या वर्सा आमी टेम्पोन पुजला. गव्हर्मेंटाची SOP आसा त्या प्रमाणे आमी ते पाळ्ळा. तशेंच लोकांनी पाळचे तशेंच. आनी फुडच्या वर्सा हे संकट आसा, कोरोना महामारी आसा ती नश्ट जावची आनी सगळ्यांक आयुश्य आनी आरोग्य बरें दिवचें अशें मागता देवा कडेन. आनी सगळ्या गोंयकारांकूय मागता सगळ्यांचे पाळचे तेंच्यांनी आनी उत्सव साजरो करचो. गेल्या वर्सात वसत पुजलेलो तुम्ही? हय, गेल्या वर्साय आमी 1.5 दिसूच केल्लो आनी ह्या वर्साय आमचो 1.5 दीस आसा. दर वर्षीक आमचो 11 दीस आसता. दर वर्सा आमी मोठो मंडप घालता पूर्ण रस्तो. सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता, महाप्रसाद आसता, सत्यनारायण पुजा, गणवन हे सगळें जाता. ह्या वर्सा ते कांय ना. म्हणजे ही 2 वर्सां तुमी असो गाडयेन हे 2 वर्सां जाल्यार आमी अशीच करता. आनी फाल्यां आमचो विसर्जन आसा 4. उत्तर पुजा दनपार 12 करतले आनी 4 विसर्जन करतले. फेरीबोट रूट वर्षीक तोच, मात तसो मिरवणूक मोठ्या हितून ना. रुटान त्याच हितून वयतले, पारंपारीक आसा त्या हितून. नमस्कार, माझे नाव सदू मळी. हांव हांगा कदंबा गणेशोत्सव मंडळ हाजो सेक्रेटरी. सगळ्यात पयलीं हांव समस्त गोंयकारांक चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता. शुभेच्छा दिता आसतना हांव प्रत्येकाक हें सांगता, तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आनी सॅनिटायझर यूज करून खंयच्याय मंदिरांत प्रवेश करचो आनी सारकें सेफ रावचें. आपूण प्रत्येकान सेफ रावपाचें. तशेंच 1991 आमचो हो हांगासर गणपती आमी स्थापन केल्लो आसा. तो वेळ तो आज पर्यंत आमी जवळ जवळ 22-23 वर्सां हो गणेशोत्सव सेलिब्रेट करता. ह्या सगळो हो गणेशोत्सव आसा हो आमचो कदंबा कामगाराच्या वतीन आमी साजरो करता, जेणे करून हे कामगार प्रत्येक खेपो आपापल्या घरा कडेन पावना. म्हणून हो त्या टायमार गणेशोत्सव आमी साजरो केल्लो. तो आयज पर्यंत चालू आसा. वार्षिक आमी 9 दीस गणपती दवरताले. पूण यंदा कितें जालां, कोवीड महामारीमुळे गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमकां प्रोग्राम कांय करूंक मेळना. म्हणून आमी हो गणपती 1.5 दीस दवरपाचो चिंतला आनी आज आमी पुजा करून फाल्यां ताचें विसर्जन करपाचें चिंतलां. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक हांव परत एकदां शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी मास्क, सॅनिटायझर आनी सोशल डिस्टन्स हे पाळून ह्या आमच्या गणेशाचें दर्शन घेवचें. देव बरें करूं म्हणटा.
गोवा 365 खातीर दिवचल आनी पाळी कोठंबेच्यान महेश गोवेकार आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. काल सांजे बोरी पुलार वाहनांची गचमुड्डी जाली. ह्या गोंधळात पुलावेली येरादारी आडावन उरली. बरोच वेळ वाहनां आडावन उरिल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच बोरी पुलावेल्यान प्रवास करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडले. ही येरादारी बोरयेच्या साईबाबाचे देवळा पासून ते आंबोरा राया मेरेन आडावन उरली. दुरुस्तेक लागून बोरी पुलार वेल्डिंगाचें काम चल्लां, तेका लागून हो गोंधळ जालो. वर 2 वरां भितर वाहनांची इतली गर्दी जाली, फुटपाथावयल्यान चलप्यांक लेगीत सुशेगातीन चलप कुस्तार जालें. कांय कडेन भाजी विकपाक बशिल्ल्या बायलांक त्रास जाले, तिवूय उठून गेली. आतां आज चवथीची बाजार लोक बाजारात वयता, हेका वयता, लोक घरा वयता. ते आज हेणी काम स्टार्ट केलां दनपारच्यान. ते कसलें काम तें? पुलार वेल्डिंग कितें मारता ते आज काम करपाचें न्हू, मागीर पयलीं करपाचें नाजाल्यार मागीर करपाचें. तें आतां लोकांचें ट्रॅफीक पळय सगळ्याक मुखार हाडलें. हांगा पावला, आमोडा पावला मुखार. हे सायडीन मुखार पावला तें खबर ना आमकां. टॉप कला कडेन. टॉपकोला कडेन मागीर लोकांक ट्रॅफीक पळयना न्हू. सो ती दीस मरे लोकांक वयता वयता करता म्हणटा. आज बोरये पुलाचें काम चालू केलां की पुलाक वेल्डिंग मारपाचें जे रोड जे जाल्ले रॉड जे आसा तांकां वेल्डिंग मारपाचें काम चल्लां. आनी आज सांजच्यान काम चालू केल्लें. तें ट्राफीक इतली जाम आसा की 2-2 वरां पुलाचेर ट्राफीक उरता. लोकांची गैरसोय जाल्ली आसा. आनी चवथीचे दीस आसा, फाल्यां चवथ. आज लोकांची गर्दी आसा चवथीचे सामान विकतें हाडपा खातीर. हांगा लोकांत पडलेले आसा. लोक सारके बेजार जाल्ले की मोटरसायकल सुद्दां सुटना. दोनी सायडीन ट्राफीक जाम जाल्ले आसा. आनी ट्राफीक ही 2 वरां 3 वरां अशीच ट्राफीक उरलेली आसा. गोवा दिसवादी कृष्णा नायक, फोंडेच्यान. आयज मेरेन गोंयच्या जायत्या रस्त्यांचें गोवा 365 स्कॅनिंग केलां, पूण संवसारीक दायज जावन रावल्ल्या ओल्ड गोवाच्या रस्त्याची तीच अवतिकाय जातली हें कोणें सपनांतय चिंतूंक नासलें. पोरण्या गोंयच्या हायवे बायपासाचेर खदळ उदकाच्यो तळयोच पळोवपाक मेळटात. लोक इतले बेजारल्यात की कंत्राटदाराचेर खर कारवाय केले बगर रस्ते सुदरचेच नात अशी तेंची ही पळयात अवतिकाय ओल्ड गोवाच्या बायपास रस्त्याची. हांगा कुशीकच संवसारीक नामना मेळिल्ली सेंट फ्रांसीस झेवियर्सची पोरणी चर्च पळोवपाक मेळटा. चर्ची कुशीच्या रस्त्याच्यो भयो जाल्यात. इतले फोंड पडल्यात आनी तेवूय पावसांत पडिल्ल्यान चिखलाच्या उदकान भरून रावल्यात. अशा रस्त्यांचेर हांगा येवपी पर्यटकांनी थळाव्यांनी दुचाकी कश्यो चलोवपाच्यो, कशें चलचें होवूय एक प्रश्नच. थळावे हे अवतिकायेचेर तिडकल्यात. आयकात तांची तिडक. Right now I'm in Old Goa near the highway bypass, and see the condition of the roads now. There are no roads in all potholes. I don't know what the authorities are doing, especially PWD is not carrying out any work. There are so many incidents. See the people how they are traveling here, how they are driving. And this is monsoon now, still they are not doing any work. And now Old Goa is a World Heritage Site. Despite knowing the fact, the authorities have not been doing any work at the moment. So I request the authorities and the state government to kindly please take up the repair works of this road. Anywhere we go, we only see the potholes, and there are some roads dug. And I don't know why they are delaying the work of road repairs. हा ओल्ड वचन संदेश उलयता. आनी काही कितले म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले हे रस्तो फोडून दवरलेलो आसा. आनी हेजेर कॉन्ट्रॅक्टर प्रकाश म्हणून आसा, तेजेर कांयच एक्शन घेयना. हेजेर हांव प्रकाशा कडेन कितलोच फावटी हांव इन कन्सल्ट जालो, तेजे उलयलो, ताका सांगलें की जाता इतलो बेगीन रस्तो कर, कित्या खातीर की हांगासर कितलेच जाण लोक पडलेले आसा. आनी हांगासर पावस चड पडल्या उपरांत हांगासर हो रस्तो उदकान भरता आनी कांयच कळना लोकांक. आनी लेडीज काही सिनियर सिटीजन आसता, पूण तरी चेडवां गाडी चलयता आसतना भरपूर जाण पडलेले आहात. हांवें प्रकाश कॉन्ट्रॅक्टरा हाजे कडेन विचारलेलें की जाता इतलो बेगीन रस्तो करचो म्हणून, पूण हेजेर कोणूच एक्शन घेयना. हो तो प्रकाश म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर PWDचो मनीस अपॉयंट केला, तेजेर जाता इतली कारवाई जावपाक जाय. नाल्यार म्हाका इतले तेजेर हे करचें पडटली, जाता इतली आयडिया मागची पडटली. बाबा कितल्या कामान तेणी काम काबार केलें ते लॉकडावनाचेर मीच सांगता. म्हणजे हेका सांगलें मातशें काम केल्या उपरांत जाता इतले बेगीन काम कर म्हणून आनी काबार कर म्हणून.
हे पळय तुम्ही पळय दाखय तेका दाखय उदक तुका आज जाता इतले गव्हर्नमेंटा कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन मागता हेजेर जाता इतले बेगीन रस्तो करपाक. गोवा 365 खातीर ओल्ड गोवा सावन इर्शाद शेख. त्या फाटोफाट पळोवपाक मेळटा ती मुरगांव वास्कोच्या रस्त्यांची अवतिकाय. वाहन चालकांनी डायरेक्ट फोंडांत गाडयो घालच्यो न्हू म्हण पुलिसांक बॅरिकेड्स घालचे पडल्यात. हाचे वयल्यान हांगाच्या रस्त्यांचे चित्र मतींत येवचें. वास्कोकारांच्यो भावनाच सगळें कितें सांगून वयतात पळयात. हो जो तुमी आमी रस्तो पळयता हो वास्को एप्रोच रोड म्हणजे एक सिंगल एप्रोच रोड आनी एक आसा पूण हो मेन एप्रोच रोड जाता आनी मेन सून पसून हो रस्तो पिड्ड्यारूच आशिल्लो. काळांतरान मागीर पावस आयलो पावसान ताजी आनी दुर्दशा जाली आनी खंयच हो रस्तो करपाचे PWD अजून पर्यंत काना मनार घेवन आशिल्ले. आमी 2-3दां तांकां एप्रोच जाले आनी तांकां सांगलें बी की हो तुमी रिपेरिंगाक घेयात हो रोड काबार जाला म्हणून. कितलेशेच एक्सिडेंट आनी कितले हांगा लोक पडले हाजे कोत ना आनी हिशोब ना पूण अजून पर्यंत कोणूच काना मनार घेनाशिल्ले. आमकां दिशिल्लें की खंय तरी गणेश चतुर्थी आयली आनी थंय तेन्ना तरी हें पॅचिंग अप जातलें नाल्यार रस्त्याचें काम जातलें. हो रस्तो कित्याक करना नाल्यार कित्याक पॅचिंग अप करना म्हाका ताची अजून तांचें हें खबर ना. पूण काल जेन्ना हांव मडगांव गेल्लो तेन्ना मडगांव पसून काल कदंबा बस स्टँडार सगळ्याक पॅचिंग चालू आशिल्लें आनी सगळ्या कडेन जेन्ना पॅचिंग चालू आसा म्हजो एक PWD कडेन रिक्वेस्ट. आमचो गणेश चतुर्थीचो हो आमचो एक व्हडलो सण आनी त्या सणाक आमी जेन्ना गणपती हाडटात नाल्यार विसर्जनाक व्हरतात तेन्ना आमी खूब काळजी घेवन हाडटा की खंय डॅमेज जावची न्ही कितें जावचें न्ही पळचें न्ही म्हणून. आनी त्या खातीर कालचो एक दीस गेलो म्हणजे काल आमी हाडलो गणपती देवादयेन कांय जावना अशें म्हाका दिसता. पूण फाल्यां विसर्जनाक वतली आमी सगळे व्हडा दबाज्यान देवाचें विसर्जन करता एक भावनेन विसर्जन करता तेन्ना खंय डॅमेज जावची न्ही नाल्यार खंय कितें विघ्न जावून पडचें न्ही. त्या खातीर हांव PWD कडेन मना काळजानसान एक रिक्वेस्ट तुमकां जाता जाल्यार प्लीज फाल्यां पर्यंत एक दनपार पर्यंत सपोज तुमी आमकां हो पॅचिंग तरी करून दिलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक गणपती व्हरपाक आनी ताका विसर्जन करता ज्या भावनेन आमी ती विसर्जन करता ती पूर्ण जातली अशें दिसता. आनी त्या खातीर हो एक नम्र हात जोडून विनंती की सगळ्या हो रस्तो जो आसा तो जाता तितले बेगीन पॅचिंग अप करचें म्हणून. रस्ते जे आहा ते गोंयभर फेमस जाल्लेले आसा कित्याक प्रत्येक लोक एअरपोर्टार येता पोर्ट ट्रस्टार येता सगळे कडेन येता. आतां 7-8 म्हयने जाले तेंच्यांनी ते सिरीचे कामाक लागून रस्ते पळय खणला ती तुमी पळयता कदंबा बस स्टँडा कडल्यान समोर ती चिखले पावासर आख्खी चॅम्बर्सां ती वयर सकयल जाल्लेली आसा. त्या कारणान जे मोटरसायकलवाले आहा कारवाले आहा ते झिगझॅग करतना एक्सिडंट जाता अपघात जाता. सो हांगा खंय ना खंय जे आमचे PWD जे कोण ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी कम्युनिकेशन सारकें दवरपाक जाय. जेन्ना तूं सिवेज लायन जावं जे रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तेंच्या मदीं एक बरो बॉन्डिंग आसपाक जाय. जेन्ना बाबा आमी खणले ते पॅच वर्क जाले तेजेर टार वर्क जावपाक जाय. आनी हांगा कितें 7-8 म्हयने अशेंच म्हणून दवरता तेजेर कोणाक पडलेलें ना. सो हांव म्हणूंक सोदता की बाबा PWD जे ऑफिसर्स आसा ते तुमी लायफ टायम ऑफिसर्सूच उरतले आनी हे जे आमदार आहा ते 5 वर्सांचे 5 वर्सां आसतले 5 वर्सां आसचे ना. सो तुमी जेन्ना ते खुर्चेर बसता PWD ऑफिसर्स म्हणून जेन्ना तुमी काम घेता हातीन ते तुमकां खबर आसपाक जाय बाबा आज कळ्ळें की कितल्या दिसांनी ते भरोन येता पॅचअप कर सारकें जावपाक जाय. ते आमची तकली आवट जाल्लेली आसा कित्याक डेली पळयतले 1-2 जाण पडलेले आसता. तशेंच एअरपोर्टा समोर व्हडलो स्विमींग पूल जाल्लो आटाणार तो सामको इतलो डेंजरस जे खड्डे आख्खे बारीकसो आसलेलो तो ओपन जावन व्हडलो जाला. तशेंच चिखले आमचो कालवाजोचो पंप आहा तेज्या समोर व्हडलो एक मार्स प्लॅनेट कसो जाल्लो आख्खी हालता. सो मागता जाता तितल्या बेगिना जेन्ना तुमकां पावता तेन्ना टार वर्क करचें. आतां तुमी म्हणटाले पावस आसा जेन्ना वच आसता तेन्ना तुमी म्हणटा करता ऑक्टोबरान करता 19 वर्सान करता 20 वर्सान करता आतां 21 वर्स जालें कांयच करना तुमी मातशें लक्ष. आतां खूब दीस जालो हो रस्तो सामको पाड जाल्लो आसा. हांव दिसाक 10 फावटी तरी वास्को येता दिसाक 10 फावटी तरी वास्को येता आनी पयलीं रस्तो पाड आसलो आतां आनी पाड जाल्लो आहा. आनी काल आमी गणपती हाडटा आसतना आमकां भरपूर त्रास जाल्लेले आहा आनी आमी मागता कितें PWD कडेन फाल्यां तरी पॅचिंग जावचें कितें पावयता आसतना जो आमकां हाडटा आसतना त्रास जाला तो जावचो न्हू म्हणून. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.